ह्या वर्सा कोरोनाक लागून आमचो कार्यक्रम मातसो रेस्ट्रिक्ट केल्लो आसा. आमकां पंडाल बसून घालूंक मेळूंक ना. पावसान बरो उपकार केले आमचेर, जे पावस पडोंक ना आमकां फ्लॅग होस्टिंग करपाक बरे भशेन मेळ्ळें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें ह्या दिसाचें महत्व. 15 ऑगस्टाक आमकां इंडिपेंडन्स मेळपाक जे कितें आमच्या स्वातंत्र्य सेनानी बलिदान केल्लें पळय तें. आमच्या देशाचेर ब्रिटिशांनी कितलींशींच दशकां राज्य केलें आनी आमचेर खूब अत्याचार केले. आमच्या ह्या स्वातंत्र्य सेनानी आपले प्राणाचे त्याग करून, आपले बलिदान करून आमकां स्वातंत्र्य करून दिलें. ह्या स्वातंत्र्य देशान आमी जल्मले हें आमचें मोठें भाग्य. ह्या पयलीं आमच्या देशाच्या लोकांक खूब ब्रिटिशां कडल्यान त्रास जाताले. आमकां स्वातंत्र्य मेळपाक जेंच्यांनी सहकार्य केलें, जेंच्यांनी बलिदान केलें त्या पैकी महात्मा गांधी, सुखदेव सिंग, भगत सिंग, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभभाई पटेल, बाल गंगाधर टिळक असे कितलेशेच हजारांनी स्वातंत्र्य सैनीक आसा. तेंच्यांनी योगदान दिलें म्हणून आमकां इंडिपेंडन्स गावलें. नाजाल्यार आमी सदांच ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीन उरताले. स्वातंत्र्य मेळयल्याक आमकां कशे खूब रायट्स मेळ्ळे. पयलीं ब्रिटीश कितें डिक्टेट करताले ते आमकां आयकचें पडटालें. आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळे उपरांत आमचें ओन कॉन्स्टिट्यूशन जालें. आमकां रायट्स मेळ्ळे. कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रायट्स दिले. त्या रायट्सान आमी आमचो सरकार खूब निवडटा आनी आमचो सरकार चलता. आमचो सरकार देशा खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर खूब कितें कितें प्रयत्न करता. आयज आमकां खबर आसा कोरोनाच्या महामारीन आयज बसून एक आमचें वॅक्सीन रिलीज जावपाचें आसा, जे आमकां ह्या महामारींतल्यान मुक्त करपाचे प्रयत्न करतले. अशा ह्या काळार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन देशा खातीर कितें करपाची अशी जिद्द धरीत जाल्यार आमी खूब कितें कितें करूं शकता. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी खूब येवजण्यो राबयल्ल्यो आसा. तितून मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जावं सबका साथ सबका विकास अशे खूब कितें कितें येवजण्यो आसा. आनी त्यो येवजण्यो जर आमी मार्गाक लायत जाल्यार आमचो देश खरेंच इंडिपेंडंट जातलो आनी आमकां कोणाचेर डिपेंड रावचें पडचें ना. आयज चायना सारको देश आमकां खूब त्रास करता. आमच्या बॉर्डरीन भितर घुसपाक सोदता. थंय बसून आमी तांकां स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट करून तांकां तेंची मस्ती करपाक दिवंक ना. खूब हितूंनी आमकां चायनाच्या प्रोडक्टांचेर डिपेंड रावचें पडटा. पूण आयज असो काळ येयल्लो आसा कितें आमी जर चायनाचे प्रोडक्ट घेत जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट करता अशें जाता. आमच्या पयशांचेर ते तो पयसो पाकिस्तानान वापरता, जावं आमच्या अगेन्स्ट झगडपाक वापरता. त्या खातीर आयज आमी चायनाच्या प्रत्येक प्रोडक्टाचेर बहिष्कार घालपाचो टायम येयल्लो आसा.